CITU म्हणजे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन गोवा युनिट आमी लेबर मिनिस्टराक एक लेटर दिवपाचें आसा रिगार्डींग सेक्युरिटी आनी हावसकीपिंग स्टाफ ऑफ GHRDC. पेपरान न्यूज पयलीं आयल्याच तुमकां खबर आसतलेच की तेंचे पेमेंट सॅलरीचो रेग्युलर जायना. म्हणजे सप्टेंबरची सॅलरी जी ऑक्टोबराच्या सुरवातीक मेळपाक जाय ती तांकां 50% 15 ऑक्टोबराक दिल्या आनी मागीर उरलेली 50% 3 नोव्हेंबराक आनी मागीर जी ऑक्टोबराची सॅलरी आसली ती तांकां दिवाळी जायसर दिवंक नासली. तेन्ना मागीर पेपरान बातमी आयल्या उपरांत 15 ऑक्टोबराक तांकां 50% सॅलरी 15 नोव्हेंबराक ऑक्टोबरची 50% सॅलरी दिल्या आनी उरलेली मागीर काल 30 नोव्हेंबराक दिवन म्हणजे म्हयन्याच्या सुरवातीक दिवपाक जाय ती म्हयन्याच्या एंडाक दिल्या. मदीं त्या लोकांची दिवाळी जाली पगारा शिवाय. आनी फक्त हो असो पगाराच्या डिलेचो प्रश्न ना. ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे लिटरली गोवा ह्युमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कॉर्पोरेशन जाला. म्हणजे त्यांचो पगार पयलींच कमी आसा. तातूंत पयल्या 2 वर्सान त्यांच्या पगारांतलो 1000 रुपया डिडक्ट करून घेतात पर मंथ. कित्याक तर एक सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून. कॉर्पोरेशनाचे आर्ग्युमेंट अशें की पयलीं तांच्या ट्रेनिंगाचेर खर्च केल्लो आसता. जर कोणी मदींच जॉब सोडलो जाल्यार मागीर तो खर्च फुकट वयतलो. तो रिकवर करपाक कितें तरी सेक्युरिटी डिपॉझिट जाय म्हणून ते दर म्हयन्याक 1000 घेता. एट द एंड ऑफ 2 years इन सर्वीस दॅट अमावंट शूड बी पेड बॅक टू दॅट एम्प्लॉई. खूब जाणांची 2 वर्सां जावन गेली ते अजून पयशे मेळपाची वाट पळयता तेय दिवंक ना. आनी ते खरें कोवीड वॉरियर जेंची आमी सगळी कडेन एडवर्टायजमेंट्स पळयता ते एडवर्टायजमेंटाचेर गव्हर्मेंट पयशे मोडटा आनी तांकां पगार दिवंक ना. आनी त्या पॅन्डेमीक टायमार तेंचेर भयंकर प्रेशर घातला. डिफिकल्टीज खूब आसल्यो. खुबशे लोक गांवांतसून मेन टावन्सान येता सर्वीस दिवपाक. तेन्ना एक तर ट्रान्सपोर्ट बंद आसलो. लेडीज आसा भितर तांकां केन्ना केन्ना प्रायवेट व्हेकल्स घेवन येवचे पडटाले. तांकां सादे ग्लोव्ज सॅनिटायझर्स मास्क हे सुद्दां दिवंक ना. आनी वयल्यान मागीर तेंचो एका दिसाचो पे डिडक्ट केला टुवर्ड्स कोवीड फंड. तांकां एक बक्षीस कशें दिलां मागीर. आनी तेच्या उपरांत फुडें हो तेंचो पगार टायमार दिवपाचें सुद्दां तेंच्यांनी बंद केलें. आनी म्हणून त्या जे 2500 सगळे एम्प्लॉईज आसा मोर दॅन 2500 अरावंड 2100 सेक्युरिटी स्टाफ अँड अरावंड 600 हावसकीपिंग स्टाफ त्या सगळ्यांक खूब राग आसा हे चल्ला तेच्या बद्दल. तेचेर उपाय काडला तो म्हणजे तेंची ट्रान्सफर करप. कोणी कितें उलयलो जाल्यार ते वाळपयच्या भुरग्याक काणकोण ट्रान्सफर कर जाल्यार काणकोणच्या भुरग्याक वाळपय ट्रान्सफर कर अशीं कामां करतात. आनी कोणाक काय उलोवंक सुद्दां दिना. तेंच्या वॉट्सॅप ग्रुपार सुद्दां ते आपले कितें जर प्रॉब्लेम आसा तेंचो पर्सनल ग्रूप आसता तातूंत शेअर करपाक शकना. कारण कोण तरी ते लक्ष दवरपी आसता तो वचून सांगता आनी तेणी पिन मारली काय मागीर ते ट्रान्सफर करता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हे खरें तर ह्युमन रायट्सचो हो प्रश्न आसा. आतां पेपरान बीन न्यूज येवपाक लागली ताच्या उपरांत हेंच्यांनी तांकां पनीश करपाची एक भयंकर पद्दत काडल्या. तांकां ट्रेनींग लायतात. ते ट्रेनींग म्हणजे पनिशमेंट आसता. कारण तेंचें ट्रेनींग कशें तांकां धांवपाक लावप तेंची करड काडप. तो दाखोवन दिता ताका की तूं तुजे प्रॉब्लेम्स जर भायर सांगले जाल्यार आमी अशें करूंक शकता म्हणून. हे म्हणजे तांकां गुलामा सारके वापरतात. आनी दीस इज वायोलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. मागीर हेका ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नांव कित्याक दिलां. आनी आमी आतां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. म्हणजे आमी ती तेंचे कडल्यान घेवपाक गेल्ले. पयले फावट जेन्ना हांव गेलो तेन्ना एका ऑफिसरान म्हाका सांगलें की फक्त PRO इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता कारण तशी ऑर्डर आसा. PRO त्या दिसा नासलो. तेणी सांगलें खूब केसीस येयल्ल्यो ताका लागून प्रेशर जालें म्हणून ताका घरा वयचें पडलें. म्हणजे फाल्यां येतलो तर ते फाल्यां येयचो दिसाना प्रेशर चड जाला. ते कसलें प्रेशर आसलें तर तांकां कळलें की हेंच्यांनी पगार दिवंक ना बातमी भायर येवपाक शकता. आनी मागीर तेच्या उपरांत काल परत गेलो हांव तेन्ना परत सेम सिच्युएशन. तो मनीस सांगता की फक्त PRO इन्फॉर्मेशन दितलो. काल PRO आसलो. PRO म्हणटा की आपूण दिवपाक शकना MD कडेन वयचें पडटलें. तो IDC आसा जॉयंट चार्ज आसा तेचे कडेन. ताचे कडेन गेल्या उपरांत तांकां प्रश्न विचारलो म्हणूनच तो पयलीं इतलो म्हणजे बेजार जाल्लो. इट वॉज एक्स्ट्रीमली अनकल्चर्ड अँड अनसिविलायज्ड बिहेवियर ऑन हीज पार्ट. तर तांकां जाल्यार हे प्रश्न कोणी काडपूच ना. ते कांय सांगपाक सोदिना. तर आमकां अशें दिसता की जश्यो ह्यो एजन्सी ह्या लायफ गार्ड्सांक नाडटात. एजन्सी भरपूर पयशे काडटा आनी तांकां कांयच मेळना. तशेंच हे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सुद्दां जाला. ते ज्या ज्या ऑफिसांनी डिप्लॉय केल्ले आसता थंयचे ऑफिस GHRDC कितले पे करता पर हेड
आनी मागीर GHRDC तांकां एक्चुअल कितलो दिता हेचो मातसो जर शोध घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता एक एक्सप्लॉयटेशनाचे खूब बरें मॉडेल आमकां लोकांक फुड्यान येतले आनी आमी हे नक्की फॉलो करून ही म्हायती काडटले. बरं, आता कितल्या जाणांचो पेमेंट उरला आनी कितले उरला आतां म्हणजे जो ऑक्टोबरचो उरलेलो तो 50% 15 ऑक्टोबराक दिल्लो, 15 नोव्हेंबराक, आनी उरलेलो काल 30 नोव्हेंबराक दिला. म्हणजे जो आतां फाटल्या म्हयन्याचो उरोंक ना, आतां उरला तो जो म्हयनो सोंपलो नोव्हेंबर ताचो तो केन्ना दितात तें पळोवया. म्हणून आमची ती एक मागणी आसा की तो एक तर इमिजिएट दिवचो आनी दुसरो तांकां कोवीड अलावन्स दिवचो 2000 पर मंथ पर हेड. हे 6 म्हयने जे तेंच्यांनी काम केलां तांकां वयल्यान एक्स्ट्रा बर्डन पडला आनी तेंचे पयशे चड खर्च जाल्या. तांकां कोवीड अलावन्स दिवपाकूच जाय, ते कोवीड वॉरियर. ओके, तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? नारायण खराडे. तुमी कितें सेक्रेटरी सेक्रेटरी CIT. जनरल सेक्रेटरी.